7व्या जल्म दिसा ऑस्टिन रिशल पिरेरा, मायकल लाविना वेगस, थायलंड, तांच्या काजराच्या 9व्या वार्षिक दिसा रॉकी आणि फ्रेसेला फर्नांडीस, जॅस्मिन डिसोजा, ब्लेसन आणि कझिया डिसोजा, विल्सन एस्फ्रान्स, जुविट आणि जॉयल, विलियम एडलीन मोंटेरो, दीपक प्रकाश रॉड्रिगस, जेन आणि वेरोनिका डिसोजा ताच्या जल्म दिसा, अशोक फेराओ, फ्रांसिस आणि वायलेट डिसोजा आणि तांचें कुटुंब, विजय ज्योति डि सिल्वा, लुसी डिसोजा, लुईस रॉड्रिगस आणि तांचें कुटुंब, जेम्स सल्डाना आणि तांचें कुटुंब, लायनल रॉल्सन डिसोजा, लुकस डिसोजा आणि तांचें कुटुंब, रितेश सिंथिया क्रास्ता, रितेश सिंथिया आणि क्रास्ता, प्रेम एस डिसोजा, विवियन डिसोजा आणि तांचें कुटुंब, विन्सेंट ताउरो आणि तांचें कुटुंब, लुसी डिसोजा च्या 90, तेरेजा क्रास्ताच्या 90 वर्सांच्या जल्म दिसा, शर्विन फर्नांडीस ताच्या 2ऱ्या जल्म दिसा, जॉयल आणि मिलिशा क्रास्ता, रॉबर्ट आणि रीना पिंटो, रीना फर्नांडीस ताच्या जल्म दिसा, श्रुती आणि रोजारियो फर्नांडीस, इनास डिसोजा आणि तांचें कुटुंब, जया विजया आणि सुजाता डिसोजा, जॉर्ज सिल्विया फर्नांडीस तांच्या काजराच्या रुपयोत्सवा दिसा, कॅन्युट अँटनी स्वीटी डिसोजा, लिली क्रास्ता आणि तांचें कुटुंब, कॅरल आणि सलीन नोरोना, हॅरी स्टेला सिल्विया डिसोजा, ऑझवर्ल्ड आणि वेरोनिका बारेटो तांच्या 19व्या काजराच्या वार्षिक दिसा, लॅन्स्टर आणि लेविशा, रेजिना अराना, जेनिसा डिसोजा, रचना मार्टिस, जॉन्सन डिसोन तांचें कुटुंब, डॅरन जॉय पिरेरा, इग्नेशियस रॉड्रिगस आणि तांचें कुटुंब, ऑल्विन अलिशा शांत डि सिल्वा, ओविटा अलेक्सिन पिंटो ताच्या जल्म दिसा, आयरीन विक्टर फेराओ, एरन डिसोजा ताच्या 10व्या जल्म दिसा, सान्या आणि विनीता फर्नांडीस, झीना आणि प्रज्वल कार्लो तांच्या काजराच्या 2ऱ्या वार्षिक दिसा, लीना डिसोजा, मेरी लीमा, खोसिस पॅट्रिक आणि तांचें कुटुंब, साविता ब्रॉन्सन पिरेरा, जेराल्ड आणि गीता रॉड्रिगस कुवेट, कामिल डोरोथी बिनोज ओरेगो. आणि प्रत्येक इराद्या पासत मागतात वेरोनिका ताउरो बऱ्या भलायके पासत, जेस्विटा आणि जॉन्सन डिसोजा प्रत्येक इराद्या पासत, आल्बर्ट क्रास्ता बऱ्या भलायके पासत, प्रेम मरीना डिसोजा प्रत्येक इराद्या पासत, ॲलिस डिसोजा एक बरें काम मेळचें पासत, बीना क्रास्ता ऑल्विन फर्नांडीसाच्या इराद्या खातीर मागता, आल्फ्रेड डिसोजा आणि तांचें कुटुंब, निशा राव आणि तांचें कुटुंब प्रत्येक इराद्या पासत. तशेंच देवादीन फिलोमेना लोबो हिच्या आत्म्या खातीर मागता विल्मा आणि लॅन्सी लोबो. देवादीन लॉरेन्स आणि निताल फर्नांडीस हांच्या आत्म्या खातीर मागतात विल्सन एस्प्रेन्स जुविटा आणि जॉयल. देवादीन मॅक्सिम मोरस हाच्या आत्म्या खातीर मागतात विन्सन मोरसांचें कुटुंब. हर्मन डेसा हाच्या आत्म्या खातीर मागता ग्रेसी रॉड्रिगस. विक्टर आणि हेनरी ताउरो हांच्या आत्म्या खातीर मागतात विन्संट ताउरो आणि ताचें कुटुंब. क्रिस्टीन फर्नांडीस हांच्या आत्म्या खातीर मागतात शैलेश आणि अश्विता फर्नांडीस. देवादीन लीना मिरांदा हांच्या आत्म्या खातीर मागता लिओ मिरांदा. देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सराल्मा पासत मागतात ऑल्विन आणि पॉलिन डिसोजा. देवादीन रायप्पा डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मागता ज्योती डिसोजा. पुर्गतीन आसल्या सरआत्म्या पासत मागता आल्फ्रेड डिसोजा आनी ताचें कुटुंब. ह्या सर्तेसांव बराबर भोंवून बिडिनो आमची इंतेसांव सोम्याक भेटोवया. जायत्या जाणांनी आमचे लागीं मागणी विचारल्ली आसात, आमी मागणी बसयल्ली आसात. तांचोय उगडास काडया, तांच्या पासत आमी सगळ्या प्रत्येक जाण मागया. भोवनो भिडिनो तुमकां सोमेस्तांक देव बरी सांज दिवं. पवित्र आत्म्याचें आनी एक फळ विश्वासपण तें आज आमी नोवेनाच्या 7व्या दिसा नियाळ करता. विश्वासी मनीस म्हळ्यार दिल्लें उतर पाळचो व्यक्ती, दिल्ली बसवणी परिपूर्ण करचो व्यक्ती. देव विश्वासी, कित्याक तो फटयना, ताच्यान फटवून पडोवंक जायना. जेजू जावन आसा बापाचें विश्वासीपण.
बापान केल्ल्यो सर बसवण्यो जेजूतय ताणें संपूर्ण केल्यो. जेजून बापाक दिल्लें उतर संपूर्णपणी पाळून तो बापाक विश्वासी उरलो, मात न्हय तो ताचे पत्नेतय म्हणजे आमचे थंय ताचे पवित्र सभेतय विश्वासी उरलो. देखून आमी जेजूक अविश्वासी जावन उरोवंक फावो न्हय. आमी बावतिजमांत केल्ल्यो आंगवण्यो ह्या बसवण्यो दिसपट्टे आमचे चालींत करण्यांनी उतरांनी आमी जिवंक आसा. त्या भायर आमच्या काजारी बेसान आमच्या धार्मीक बेसान केल्ल्यो त्यो आंगवण्यो बसवण्यो आसात त्योय आमी पाळूंक आसात. तोळ मात्र आमी विश्वासी मनीस जाता, विश्वासी चाकोर जाता. ते भाग सुमी आमी सुमेस्तां जेजू बाळकाच्या भक्तिकांक फावो करून दी म्हणून आयच्या आमी सगळ्या प्रत्येक जाण मागया. आज एक संतोश असो चारित्रीक दीस. आमचें हें देव मंदीर आशिर्वचन कर्ण 25 वर्सां आसमतात. ह्या देव मंदिरांत हांव देवाच्यो कृपे जरी आमकां सुमेस्तांक लाभल्यात. देवाक आज अर्गां दिवया. ही एक पवित्र सुवात ताणें आमकां फावो केल्ल्या पासत हें देव मंदीर बांदल्या. ह्या देव मंदिराक धान दिल्ल्या. तशेंच ह्या देव मंदिरांत वावुरल्या सुमेस्त कार्मेलीत भावांक आनी तशेंच सुमेस्त वावराड्यांक आनी प्रत्येक जावन हांगासर येवच्या हजारो हजार जेजू बाळकाच्या भक्तिकांक बाळूक जेजू आपल्या भरपूर आशिर्वादांनी भरोवन दी, तांचे जिवेत नंदन करून दी म्हणून आयच्या दिसा जावं दी आमचें मागणें. तर भोवन बिडिनो सर्व आमी उबी रावया, प्रवेश गीत गावया आनी हो रुपयोत्सव समरमूंक आमकांच आमी आयती करया. सूर्यो तो आमच्या जीवनाचो मोगाचो स्पिरीट काळजांत भरला. सोमी आमचे मोदे घेवन रावला. मंदिरांत तुज्या भितर सरोन गात हांव तुजी महिमा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोट तुमचे सवे आसो. बाळोक जेजूच्या भक्तिकानो भाव भयणीनो, आज नोवेनाचो 7वो दीस. आज आमी नियाळचो विशय विश्वासीपण, फेथफुलनेस. आयच्या या बाकी दिसा हे पुणशेत 25 वर्सां संपवच्या या अर्घा दिवच्या दिसा देवाचे निरंतरी विश्वासीपण या पुणतळार आमी बगून सायल्या. आयच्या दिसा विश्वासीपण आमी नियाळता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या जिणयेंत, लग्नाच्या जिणयेंत एकामेका विश्वासीपणान जियेनातल्या पासून आमच्या भुरग्यांक ल्हानांक
विश्वासीपणान चलोवंक वाट दाखयनातल्या पासत दिल्ले उतर बसावणी पाळिनातल्या पासत देवाचें आनी एकामेका लागचें भोगसने मागया. चाम पावल तिमोथीक बरोवन म्हणटा आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो. ते विश्वासीपण आमकां येवं दी म्हूण ह्या मिसा वेळा मागया. आमची पातकां वळखून सोम्याचें काकूळट आनी भोगसने मागया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच हांव कुवार मरये. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. रुताच्या पुस्तकांतलें वाचप. रुतान जाप दिली, तुका सोडून फाटीं वचूंक म्हाका बोळ करिनाका. जंय तूं वेताय थंय हांवूय वेतेली आनी जंय तूं रावताय थंय हांवूय रावतेली. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. जंय तूं मरताय थंय हांवूय मरतेली आनी थंयच म्हाका पुरूंक सोडटेली. मरण एक सोडून हेर कांयच म्हाका तुजे तावन वेगळें करीत जाल्यार सर्वेस्पर निश्ठुरांतले निश्ठूर केस्त लायतलो. हांव रुतान नाओमी सांगता वचूंक दृढ निर्धार केला म्हूण तिका कळटस तिणें तिका सडीत कांय सांगलें ना. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरता तो निजाकी बागी. सर्वेस्परा देवा
देवाचेर विश्वास दवरतातो निजाकी भागी जो कोण वायट भूत घेना नश्ट्याची वाट धरना तो कोरोस बागी धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस राते नियाळता तो कोरोस बागी सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरतातो निजाकी भागी वाळा देगे रोयिल्ल्या रुखा बरी वाडोवन बरें फळ दिता हाती घेवन केल्ले हर एक ताचे काम ते फळादीक जाता सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरतातो निजाकी भागी सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरतातो निजाकी भागी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सामते व प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता सर्गींचे राज अशें म्हणयेत एक मनशाक आपलें घर सोन्न परगांवाक वेताना आपल्या नौकाराक आपयले आनी आपल्या दुडबतकाची ताका जबाबदारी दिली एकल्याक ताचे समर्थतेकेत ताणें दिलें एकल्याक 5 तालेंतां दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत उपरांत तो पैनार गेलो 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकारान ती वयवटाक घाली आनी सडीत 5 तालेंतां जोडलीं तशेंच 2 तालेंतां घेतल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडलीं पोनू 1 तालेंत मेळिल्लो नौकार गेलो आनी धरणींत एक पण कोंडून आपल्या धनयेचो दूड ताणें पूर्ण दवरलो जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी पाटी आयलो आनी येतस तांच्या लागचें लेख घेवंक लागलो तो वळ 5 तालेंतां घेतलो तो नौकार मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो धनिया 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यांत तो वळो ताच्या धनयान ताका म्हणलें शाबास बऱ्या आनी पातयेनेच्या साकरा ल्हान संगतींनी तूं पातयेन सोमून दाखयल्याक देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो ये तुज्या धनयेच्या संतोशांत वांटेली जा देवाचें उतर हे
बाळोक जेजूचे बेसांव जोडूंक जमलेल्या सर भक्तिकानो, भावां भयणीनो, ग्रीक पुराणा प्रमाणे डेमन आनी पिथियस हे दोग मोगाचे इश्ट. एक दीस डेमनान ओड सूक केल्या म्हूण कोणासोगी अपराध डेमनाचेर तापलो आनी ताका बंदेन घालो आनी मोरणाच्या फाशी शिक्षेची फरमाण जालें. बंदेंत आसतना राय भेट करूंक डेमना चरशी आयलो आनी म्हणालो, तुजी निमाणे आशा कसली? मोरच्या पयलें तुजी आशा निमाणे खंयची? डेमन म्हणालो, राया, म्हाका म्हज्या बायल्या भुरग्यांक एकपटी पळोवन येवंक अवकाश जाय दिवेत की. राय म्हणालो, अवकाश दिवेत, पूण तुवें वचोन पाटी येवच्या म्हणसर तुज्या बदलाक जामिनी जावन एका मनशाक तुवें हांगा दवरल्यार तुवें वचोन येवयेत. एखाद्या वेळा तुवें येवंक तडव जाल्यार, लेट जाल्यार तुका मेळची फाशी शिक्षा ताका मेळटली. हे शर्त पळोवन डेमनाक कुमोक करूंक कोणी मुखार आयले नात. निमाणे ताजो मोगाचो इश्ट पिथियस मुखार आयलो. तो जैलाक भरती जालो आनी डेमन घरा गेलो. घरा वचून बायले भुरग्यांक मेळोवन पाटी परतना भिरांकूळ वारें आयलें. डेमनाची वाट चुकली आनी ताणें ताका बेन दिसलें, हांव परत रायान सांगल्या वेळार पाटी पावतांगी, एखाद्या वेळा थोडो जाल्यार पिथियसाक शिक्षा मेळ्ळ्यार आनी म्हजें नांव खंय उरलें अशें भियेलो. भियोन धांवोन करशेवन म्हणले बरी थोडी मिनटां आसतना त्या जाग्याक वचून पाटी पावलो. इश्ट बचाव जालो. तांची इश्टगात पळोवन ताचो विश्वास आनी ताणें दिल्लें उतर पाळिल्लें पळोवन राय मोवाळ्ळो. डेमन निरापराधी म्हूण कळोवन डेमनाकी सुटका लाभली, ताज्या इश्टाकी सुटका लाभली. भावां भयणीनो, हें विश्वासीपण. आमी दिवचें उतर आमच्या जिविताचो एक अखंड वांटो. दिल्लें उतर पाळ्ळ्यार आमी विश्वासपणाचे जाता, ना तर पोकळपणान भरलेले व्यक्ती जाता. आज आमी नियाळचें पवित्र आत्म्याचें फळ विश्वासीपण, फेथफुलनेस. काजारांत दिवचें उतर वा भासावणी भोव अपुरबायेची आनी अर्थबरीत ती उतरां. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेन हांव तुका विश्वासी रावतलों वा रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी मानान लेखतलो वा लेखतली म्हूण भास दिता. मोदी घालतनी अशेंच उतरां. म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मोदी तुका दिता. सगळें काजाराचो बेस 3 संगतींचेर बांदून हाडला म्हूण येत. विश्वासीपण, मोग आनी मान. हें आसल्यार काजारी बाळवता म्हूण आमकां समजणी आसा. आयचें पयलें वचप माय सुनेच्या संबंद विशांत अपुरबायेची शिकोवण आसा. त्या मायेचें नांव आसा नवोमी. तिचो पती सरलो. तिचे 2 पूत आसले, ते काजार जाले. थोड्या तेंपान तेयी मेले. आतां 2 सुनो मात्र उरल्यो. तांकां आवयच्या घरा वचूंक नवोमी सांगता, हांव म्हातारी जाल्यां, तुमकां कश्ट नाकात, देखून तुमी तुमच्या आवयच्या घरा वचा. हें उतर आयकून पयली सुनो ओर्फा म्हणली आवयच्या घरा वेता.
पूण दुसऱ्या सुनेक ती थंयच आसता रूत म्हणली तिका परत नवमी म्हणटा तूं तुज्या आवयच्या घरा वच कश्ट नाकात. थोवळ सांगलेली उतरां आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकली ती आपुरबायेची. तुका सोडून वचोंक म्हाका बोळ करिनाका. तूं वेताय थंय हांव वेतां, तूं रावताय थंय हांव रावतां. तुजो देव म्हजो देव, तूं मेल्यार हांवूय मरतां आनी त्याच जाग्यार म्हाकाय पुरूंक जाय. तिणें एकपटी उतर दिलें आनी तें निमाणे पर्यंत पाडलें. आतां जाल्यार अशें सांगच्या पयलींच आवयच्या घरा पावोन जाता कोण ना. कितेंय आसूं हो बांद माय सुनेचो, हो बांद विश्वासपणाचो. तिणें एकपटी उतर सांगलें आनी त्या वरवीं ती दाविदाची आजी जावंक पावली आनी तिचें नांव रूत नांव जेजूच्या वंशावळींत आसा. ती मरूंक ना, अजून जिवंत आसा, ती अमर आसा. भाव भयणीनो, लग्न एक देवाची मांडावळ, डिवायन इन्स्टिट्यूशन. प्रायेक पावतना एकामेका मोग करून सांगात रावची आशा आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत देवान घाल्या. पवित्र पुस्तकांत आनी एक बूक आसा परण्यासोल्ल्यान, तो बी तसो ग्रंथ. तो बी ताच्या ग्रंथांत अध्याय 8 वळी 5 ते 8 भोव म्हत्वाच्यो. तो बी ताच्या पुताचें नांव तोबियास आनी ताच्या पत्नीचें नांव सारा. तोबियास आनी सारा काजाराच्या पयल्या राती फर्स्ट नायट दिसा त्या वक्ता एक मागणें करता. तें अर्थबरीत जावन आसा. तो म्हणटा, सर्वेस्परा, कुडीचे वंदवणेक लागून हांव तिका पतीण म्हूण घेना. कुडीच्या वंदवणेक लागून हांव तिका पतीण म्हूण घेना. बागार काळजाच्या प्रामाणीकपणान हांव हें करतां. काळजाच्या प्रामाणीकपणान हांव करतां. भयल्यो संगती, चोबायेचेर मोग केल्यार चोबाय वेता. गटमुटू मांस आसा वा मसल्स आसा तेंय लूज जाता, तेंय वेता. बरें काम आसा, कामाची भद्रती उरता म्हूण सांगूंक जायना. पूण एकामेका पती आनी पतीण म्हूण स्विकार कर. काळजाच्या प्रामाणीकपणान जियेल्यार हेर खंयच्याय संगतीक सड्ड कामान दिजें म्हणना. मोग आनी विश्वासीपण लग्ना जिवीत पंथाक पायतलें. आयले वार व्हॉट्सअप वा सामाजीक जाळी जाग्यांनी वा फेसबुकार व्हिडिओ वा पिंतूर एक आशार पाशार जाल्ले, एक वा दोन. एक पिंतूर तांतलें दोगा म्हातारी जी भीक मागतात ती भागोवन गेल्यांत जाल्यारय एकामेका हात दवरून परत भीक मागूंक वेतात. आनी एकली म्हातारी आनी एका पिंतुरांत जागृतायेन गोवाचें कार्ड काडटा. म्हाका सांगूंक सुलाभ, निमाणे पर्यंत विश्वासी रावूंक जाय, पूण हें सांबाळूंक कश्ट आसा. कित्याक सो काळी बदलला. आदीं जाल्यार काले सांगल्यारय आयकोवची आसताली. लग्ना जिणयेंत गोवाचेंय बायलेचेंय दोगांयचेंय विश्वासीपण जाय. खावंक जेवंक घरा हाडीन आसतना उपाशी रावून उतर आयक म्हळ्यार कोण आयकता. गोवान कुटुंब वय करी जाय, वस्तू हाडी जाय. बायलेनी कुटुंबृता करी जाय. दोगांयनी कांय इल्लें सेविंग्स उरोवणी करी जाय. आनी ताचे सवें भोव गरजेचें भुरग्यांकय विश्वासीपणान जियोवंक शिकय जाय. तांणी त्याच वाटेन फुडें चलोवंक आसा. भाव भयणीनो, असलें विश्वासीपण मनशा जातीन मात्र न्हय, सुकण्यांतय मन जातींतय आसा. सुकणें त्याच गुडाक फाटी येता न्ही. मोवामूस त्याच एका राणये खातीर दीस आनी रात वावुरतात. नांवार्दीक मनीस हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर कंपनीचो स्थापक हाचो दाखलो आमकां थोड्यांक कळीत आसा. ताच्या लग्नाच्या 50 वर्सांच्या जुबलेवाच्या वक्ता एका रिपोर्टरान वा पत्रकारान ताका सवाल केलें, वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर मॅरेज?
तुज्या लग्नाचो यशस्वेचो गूट कितें? ताका ताणें जाप दिली, जे कितें खारा तयार करून हांव नियम पाळटां तेंच नियम हांव म्हज्या लग्नाच्या जिणयेक लागू करतां आनी ते नियम आसा स्टिक टू वन मॉडेल. एकाच पतीने थंय विश्वासून रावचें, एकाच पती थंय विश्वासून रावचें. स्टिक टू वन मॉडेल. पापा फ्रांसीस ताच्या एका उलोवपांत एका सेमिनरिस्ता विशयांत वा एका ब्रदरा विशयांत अशें उल्लेख करता. तो ब्रदर म्हणटा खंय एका पाद्र्या लागीं येवन, फादर म्हाका 10 वर्सां पाद्र्याप जायचे. आजकाल तात्कालिकपणाची संस्कृती आमच्या संवसारांत उदेल्या चलतेर आसा. द कल्चर ऑफ टेम्पररी. मोग आसता पर्यंत काजार न्हय, तरणाटपण उरता पर्यंत एकामेकांक मोग करचो न्हय. काजार एक शाश्वीत बेस. तशेंच धार्मीक भयण जावन निमाणे पर्यंत ती आंगवण करची. तशेंच याजक जावचें 10 वर्सां खातीर न्हय, ते निमाणे पर्यंत एक सासणाचें याजकपण. आयच्या वांजेलांत विश्वासी रावल्यार पातयेणेचे जाल्यार आमचें इनाम सुकना म्हणलें आमकां शिकोवन आसा. रैत ताच्या वावरांत विश्वासी जाल्यार न्हय गी, गाद्यांत आनी तोटांत कांय तरी मेळटा. तो आंबे पणस फळाचे रूख लायता, माडी लायता, तक्षण तांचो फळ मेळना, 5-6 वर्सां राखचे पडटा. पूण थाणे लायिल्ल्यान लुवंक मेळटा, फळां जातात. देखून तो विश्वासीपणी काम करता आनी कांय तरी फळां आमकां लाभतात. आमी पिकनिकाक वा भोंवडेक वेता, गेल्ले कडेन खावंक कांय नातल्यार कॅन्टिनाक वेता, कांय आमलेट आनी काले च्या बन्स आनी खाता. थंय आयदनां करी मांडलेली पळयल्यार सुणें उदक पिवचें ना. जाल्यारय आमकां एक पातयेणी आसा, आमच्या पोटाक कांय जायना, ताणें कांय घालूं ना असलें विश्वासीपण चलत्या जिणयेचें. आमच्या भावार्थाच्या जिणयेंत विश्वासी रावंक पोरण्या सल्ल्यांत दाविदाच्या पुस्तकांत, दानियेलाच्या पुस्तकांत अध्याय 6 हातूंत एक अपूर्व येसो दाखलो आसा. दानियेल प्रवादी कळनासतना देवा लागीं दिसाक 3 पटी मागतालो. देवाक तो मोगास जाल्लो. त्या वक्ता दारियुस रायान एक फरमान केलें, आज्ञा दिली आनी तो म्हणालो, आनी मुखार कोणेय देवाक मान आनी आराधन करूंक नजो, रायाक मात्र तो मान आनी आराधन फावो. दानियेल घरा आयलो, ताच्या माळयेक गेलो, सकाळीं मागलें, दनपारां मागलें, सांजेर मागलें. आनी रायान म्हणलें, जे कोण ही आज्ञा मोडटा तांकां सिंहाच्या दोलींत घालतले. आतां दानियेल शिरकलो. ताका थोड्या मनशांनी राया सरशी व्हेलें आनी म्हळें, ओ तुका मान दिना राया, ओ देवाक मान आनी आराधन करता, देखून ताका सिंहाच्या दोलींत घालूंक जाय. राय दानियेलाक म्हणालो, तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो देव तुका निवारूं. तूं विश्वासीपणान सेवा करताय तो देव तुका निवारूं. आनी ताका सिंहाच्या दोलींत, द डेन ऑफ लायन्स, थंयसर घालें. ती रात दानियेलान थंयच करशिली. दुसरे दिसा तो मेलागी जीव आसा गे म्हूण राय पळोवंक येतना दानियेल जीवस आसलो, कित्याक देवाचेर ताणें विश्वास दवरलो. आनी त्या दिसा तावन रायान आज्ञा बदलिली, आज तावन म्हज्या राजांत लोकान दानियेलाच्या देवा मुखार तरतरूंक जाय आनी भियोंक जाय. भावार्थी जिणयेचें विश्वासपण हें. भाव भयणीनो, तोमासाक जेजून म्हळें, बेविश्वासी जायनाका. मालकी प्रवेदेच्या ग्रंथांत आमी आयकता, हांव सर्वेस्पोर बदलना, हांव निरंतरी विश्वासपण सांबाळचो देव. इस्रायल परजेतय ताणें विश्वासीपण दाखयलें. जेजून पवित्र सभेतय विश्वासीपण दाखयलें. आमकां पवित्र आत्म्या मुखांत विश्वासीपणाचें देणें लाभलां. देखून कुटुंबाच्या जिणयेंत, लग्नाच्या जिणयेंत, आमच्या वैयक्तीक जिणयेंत विश्वासी रावया
लग्न जिणयेन दिल्लें उतर पाळून विश्वासीपण सांबाळया, ल्हानांक विश्वासीपण शिकोवया. विश्वास आमच्या आत्मीक जिणयेचो उस्वास. विश्वास आमच्या आत्मीक जिणयेचो उस्वास. आमेन. आयच्यान तुझे मोगान तुझ्या ते बर्तन्या सगळे सावनी तुझे मुंड्या वायना सोवे हांव अर्पिता काळीज मोजे तुवें म्हाका म्हज्या भाऊ भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आमच्या नित्य पयसुलीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां, तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दीन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत तुजो पूत आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो, ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस तुम पवित्र, तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाने मेळशाक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थ सोगोट परगटुया. तुझ्या पुरसा आणि पुनर्जीवन कोणावर मी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या चड वंदारा आमची चडवण कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवांतपणासो मी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रथयेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकीय वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीक मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचो पुती बगेवन दंदुता आनी चौकाणी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनात. देव बाळोक जेजूच्या बेसावा मुखांत आमकां विश्वासीपणान फुडें चलो म्हूण मागून सोम्याच्या उतरांनी सर्गी बापा लागीं सांगता मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळमेत करून दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी खोटांत सांबाळ
तुझी येताय आणि राज वर्सलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. माया मग सुगुर्त जावन एकामेका शांती दियात. पळया हो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. देवा दुनिया मोचा राया आशेम रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका दादोस तू तर माका सोनिया मोचा
मोचेतान वाढतल्यो जीवित उदकां झरी पवित्रत्म्या कोणतालेलो मोजे सरशी येवदी सासनी उदाक सेवदी सोम्या मोच्या देवा धन्या मोच्या राया आशेन रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका दादोस तू कर म्हाका उतर मोचे कोणाय करा म्हाका धाडलेल्या सत मानता तो मरणांतलो बचाव जाता जळते जावन पयस रावता सासणेची वीज जोडता सोम्या मोच्या देवा धन्या मोच्या राया आशेन रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका दादोस तू कर म्हाका सोम्या मोच्या देवा धन्या मोच्या राया आशेन रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका दादोस तू कर म्हाका प्रार्थूया. प्रितीवोन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुजे अमोगाच्या येवजणे पासोत हो दिनवासनेचो यज्ञ आमी संभ्रमून जेजूच्या नांवान दाटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण मागता हांव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता हांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दायकन बसात. आयच्या दिसाक आमी बांदलेल्या त्या देव मंदिराक 25 वर्सां भरतात. आज खासदारां खातीर मागचो दीस. आयच्या नोवेनाच्या वेळार प्रत्येक सावन 6 खासदार जोड्यां खातीर विशेष मागणी आसतली. फाल्यां सर्व दानी खातीर आमी मागचो दीस. जायत्या रितींनी जायतो लोक आमकां कुमोक दिल्या, दान दिलां. केवळ आमकां मात्र न्हय
तुमी दिल्ल्या दाना निमती जायत्या लोकांक आमी तें दान दिवंक शकल्या ह्या 25 वर्सांनी जाल्ल्या सर्व कारणाक तुमी 25 वर्सांक तुमी कारण जावन आसा त्या देखून तुमच्या खातीर मागचो दीस आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात बाप आयवन डिसोजा प्रस्तुत सांसुजेची सेमिनरी जेपू हांगासर प्राध्यापक जावन वावर दिवन आसात आम्हा सर्वां खातीर मीस पेटोवन आशिर्वाद दिवच्या बाप आयवन डिसोजा तुमकां जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वाद मागता आनी तुमी करच्या त्या सर्व याजकी मिसावांत सर्व जैत मागता देव बरें करूं फादर आयवन डिसोजा आयच्या ह्या मिसाक भोव मधुर ताळ्यान सर्व कांतारांक गावन आम्हा सर्वांक भक्तीक कार्यांत आनीक चड मापान पात्र घेवंक कारण जाल्लें कॉयर जावन आसा युनायटेड फॅमिली कॉयर मँगलो तुमकां सर्वांक देव बरें करूं आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वाद तुमचे वयर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता मीस जाल्ल्या उपरांत तुमी बसून आसले ती बसका रुखाच्या पोंदाक एकठांय करूंक आमी विनंती करता दया करून बसात आतां एक ल्हानशें कार्यक्रम आसतलें भावनो भयणीनो इदोळच तुमकां कळयल्ल्या भशेन आयच्या दिसा बाळूक जेजूचें देव तेंपल आशिर्वादीत करून भरती 25 वर्सां भरतात ह्या फाटल्या 25 वर्सांनी हांगासर जायतीं अजापां घडल्यान कुरपेच्यो झरी वाडल्यात जायतें बरेंपण आमकां कार्मेलितांक तशेंच तुमकां भक्तिकांक लाभलां जेजू बाळकाक जावं अर्गां आनी होगडाप आतां उपकारी मनोभावान हांगासर एका वर्सांतावन 25 वर्सां भर व्हड आशिल्लीं दोवी नाशिल्लीं आमचीं भाव भयणी हांगासर फुडें येतात आनी आयचो प्रधान याजक बापा आयवन तशेंच आमचे कार्मेलीत वडील ह्या कोवेंताचे वडील तशेंच सहायक वडील फादर चार्ल्स आनी फादर लॅन्सी ते हांगासर मुखार येतात आनी हे तेगी याजक सांगाता मेळून वारें भरिल्ले हे बलून्स 25 बलून आकाशार उबोवंक सोडटले ह्या वेळार आमी बाळका जेजूक अर्गां आनी होगडाप आमच्यो विनवण्यो आनी आमची मागणी ह्या पुंतळांत हांव समर्पण दिवया हें देवाळ बांदपाक आदार दिल्ल्या आनी तशेंच ह्या पुंतळार सेवा बटिल्ल्या सर्व याजकांक सर भावांक आनी तशेंच सर हांगा सेवा दिवच्या सर स्वयंसेवकांक आयल्या सुमेस्त भक्तिकांक बाळका जेजूची विस्तार आशिर्वाद मागया हे बलून्स आता वाऱ्यार उबोवंक सोडटना आमी सर्वांनी व्हडल्या ताळ्यान ताळयो पेटच्यो आनी देवाक अर्गां दिवची याजक बापांनी मदगात येजय म्हणून आमची विनंती वडल्यान आमी ताळयो पेटया आनी सांगाता गावया सोम्याक दिन वासुया तो बरो सगळ्या सांगाता गावया सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया
बरो सोम्याक दिन वाचुया तो बरो मोगा परिमिताचो खरो परत एक कोणी सोम्याक दिन वाचुया तो बरो सोम्याक दिन वाचुया तो बरो सोम्याक दिन वाचुया तो बरो मोग परिमिताचो खरो सोमेस्तांक देव बरें करूं. उभी राहूया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. भावनांनी भयणीनो बाळूक जेजूच्या भक्ती खानो आज विशेष रितीन आमकां कळीत आसा. काजारी जोडयां पासत आमी आज मागतल्या त्या देखून जिंखोन काजारी जोडी आसात सांगाता आसात म्हूण चिंता नंतर दये कर्ण सांगाता रावा वेगीं वचा तुमच्या पती या पतीने सांगाता वचून रावा. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिरागून कन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. एक घडीभर दोळे आमचे दांपिया भक्तीपणी जें कितें मागणें तें सावया विनवणी घेवन हांगासर आमी आयल्या. बाळका जेजूच्या पांयां दोळा दवरया. सांगाता मागया ए भाग्यवंत बाळका तुजी सर पदवी अजय पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसाव दिवंक वखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दये नायक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशीचे जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचे मागणे. बाबा आनी भयणी ही जावन आसा मोलादी घडी आमच्या सुपती या पतीने खातीर मागची. त्या देखून जर तर सांगाता तुमी जोडी आसा तर एकामेकाक पळोवन रावा.
कोणाचीच लस नका, कोणी पळयता म्हणली भिरांत नका, एकामेका पळोवन रावा भक्तीपणी ह्या मागण्या विधींत वांटो घेवया. जर तर हांगासर तुमचे पती या पती ना, तुमचे हात, तुमच्या दोन्ही हात तुमच्या काळजाचेर हृदयाचेर दवरा, ताचो उगडास काडा. जर तर पती या पतीन देवाधीन जाल्यानंतर तांकां ससनाचो विशय मागा, सर्गींत न्हू, दराळ आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर ती वतून दिवन दी म्हूण मागात. दोळे दांबा. भुरगीं तुमच्या मम्मी डॅडी खातीर ह्या वेळार मागा. पहिल्यान पहिले लग्नाची विध देवान फावो केल्ल्या खातीर ताका काळसंतावण तुमी अर्घां दिवया. जावं पुरो 1 वर्स, 2 वर्स, 5, 10, 15, 20, 50 वर्सां तुमी सांगाता लग्नाची विध सारला जावं पुरो. ह्या हर एका दिसा खातीर देवाक अर्घां दिया. सुमयान तुमकां आधार दिला. काजरा दिसा या जखा मुखार त्या इगर्जेंत थंयसर लोकां मुखार साक्षी मुखार दिल्ली बास एक गडीभर उगडासाक तुमी हाडा. दादले या पतीनो तुमच्या पत्नीच्या भुजांचेर हात दवरा, दोन्ही हात तांच्या बावल्यांचेर दवरा. दादल्यांनी आपल्या स्त्रियेच्या भुजांचेर हात दवरचो. दोळे दांबा. हासा नाकात. एकामेका पळोवंक खेळचो वेळ न्हय हो. सुमयाच्या स्पिरिता खातीर ह्या वेळार मागा. स्त्रियो तुमचे हात तुमी जोडचो. मोगाळ पती, मोगाळ दादल्या, कोणाय लागीं तुका लग्न जाव येते, पूण ही ती स्त्री जी कोणाचेर तुवें तुजे हात दवरल्याय. शी इज द ओनली वायफ. कोणाचें योजन? त्या सुम्याचें योजन. अर्घां दी देवाक ह्या स्त्रियेक तुमकां फावो केल्ल्या खातीर. कसलो सॅक्रिफीस तो पळया त्या लग्नाच्या दिसा. सगळें सोडनो जावं पुरो तिच्या आवय बापायक, बाबा भयणी, कुटुंबाच्यांक तो जागो सयत सोडनो संपूर्ण रितीन तुझेर पातयेवन ती तुझ्या घरा पाय दवरता. हो जावन आसा मुसो गोवो, साक्रामेंताचो गोवो, आनी हाचेर हांव पातयेता म्हणून सगळ्या मुखार भास दिवन नवें कुटुंब बांदूंक मुखले पांय तेंगता. आज बाप हितून जाला तर 9 म्हयने तिने त्या बाळशाक वोवयला. कस सोसल्यात. अर्घां दी देवाक. उगडास दवर. जर तर फाल्यां कितेंय जालें, पिडेस्त जालो, मांद्रेर पडलोय, तर कोणूच तुजी सेवा करची नात, पूण ही आसा तुजी स्त्री तुजी सेवा करूंक. त्या स्त्रियेक कितले पोटी संवसारी विरारायक लागून, बेसारायक लागून, बिझनेसान कितेंय जालें म्हणून बेबदो जावन, पियेवन ताका मारलें सयत ना. कितल्यो राती रागार तुवें पाशार करूं नाय. तरी म्हजो घोवो साक्रामेंताचो घोवो हांवें भास दिल्या. मोरता मसोर ताचो सांगा दिता म्हणल्या एकच एका कारणा खातीर. सकाळी उठून परत ब्रेकफास्ट आनी टी तुका दिवना. कितें अस्खत काय आसा तिचे लागीं ह्या वेळार तें बाळका जेजूक समर्पीत कर. ती मनीस अस्खत मनीस म्हणलें तूं मानून घे. जर तर तिका दुख येयलां तर बक्षी. तिने जायते पटी सांगूंक ना पुरो. सगळें आपल्यास काळजान दवरून चिरेलां जावंक पुरो. नांव काड. आय लव्ह यू, आय फॉरगिव्ह यू म्हूण सांग. जेजू बाळका, ह्या वेळार हांगासर असल्या हर एकल्या पत्नीक तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. एक आवय जावन, एक बायल जावन, एक सून जावन वरती जबाबदारी ती आपल्या घरा चलोवन आसात. बरें घराणें बांदूंक ती आशिवन आसात. तांच्या बऱ्या मनाचेर तुजो आशिर्वाद तूं घाल.
सदांच संतोषान तांणी रावून तांच्या मोतीची भलायकी आनी कुडीची भलायकी तांकां तूं फावो कर. जिविताचें मोलादीकपण समजूंक तांकां तूं आधार दी. सदांच तांचे सांगाता तूं राव. आत सकला दवरा. आतां पतींनी न्हू तुमचे दोनूय हात पतीच्या बावल्यांचेर बुजांचेर दवरा. दादल्यांनी तांचो हात जोडचो. मोगाळ पतींनी न्हू जायते दादले आसले आनी थोड्यांक तुमी मोग केला लायक केला जावंक पुरो. पूण ताचें त्या देवाचें योजन हो मनीस जे कोणाचेर तुमी तुमचे हात दवरल्यात तो मनीस जावन देवान तुमकां फावो केलें एक पती जावन. काजार जाताना ह्या पतीची संदिग्ध परिस्थिती पळया. आपल्या आवय बापायकी आपल्या कुटुंबाच्यांकी मोग दिचे. तुमकांय तोच मोग दिचे. जायते दूख ताणें सोंसल्या जावंक पुरो. हे सगळे दूख सोसून कुटुंबा खातीर वावून म्हज्या कुटुंबान बऱ्यान जियेसय म्हणल्या खातीर विश्वासी जिवीत ताणें सारूंक प्रयत्न केला. ह्या तुझ्या गोवान कळसंतान तुमचो मोग केला. कितलें काम ताणें करूंक ना. दीस रात ताणें वावर करूंक ना गाय. पूण त्याच गोवाचें नांव तुमच्याच कुळार जावंक पुरो. तुमच्याच कुटुंबाच्या सांद्या कडेन जावंक पुरो. त्या शेजारां कडेन जावंक पुरो. तुमच्या साक्रामेंताच्या गोवाचें नांव तुमी पाड केल्लें नांगी. वायट सवयो आसा जावंक पुरो. ती आज बाळका जेजूक समर्पित करा. कितें गटाय आसा कितें बरेपण आसा तें तुमी मानून घेया. ते वायट सवय तावन सुटका मेळूंक जेजू बाळकाची कृपा ह्या वेळार तुमच्या सुपती खातीर मागा. सदांच सांगाता तो रावला. कुटाम सांबाळला. कितलें दुख येयल्या री. जायते पटी भितरच दवरून ताणें थंय जिरयलां. तर जेजूच्या नांवान आज तांकां बक्षिया. जेजू बाळकाच्या पांयां तांकां दवरा. म्हज्या गोवा आय लव यू. हांव तुजो मोग करतां. एकामेकाक सांगा. जेजू बाळका ह्या वेळार प्रत्येक रितीन समर्पिता हांगासर असल्या सर्व पतींक एका बापायचो गोव जावन कुटुंबाचो वडील जावन जायती जबाबदारी ते वोवून आसात. सगळ्यांकी बऱ्यान मोगान पळोवचे जायतो वावर ते करनासात. एका वाटेन आर्थीक परिस्थिती तांणी सांबाळीचे तर आनी एका वाटेन घरांत मोग सोसणीकाय बोक्सांनी रुता करूंक ते प्रयत्न करनासात. तांच्या ह्या वावराचेर तुजो सदांच आशीर्वाद आसूं दी. तांच्या वावराक बरो प्रतिफळ तूं फावो कर. घरांत येता आसतना हास्कुरा तोंडान तांच्या पत्नींनी तांच्या भुरग्यांनी तांकां स्विकार करूंक जाय अशी सर्व कृपा आनी बळ तांच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचेर तूं फावो कर. अशें ही जोडी हांगासर आसली जी मागोन आसा तुजे कडेन सदांच मोगाची आदर्श जोडी जावंक तुज्या कृपेदेनी आनी बर म्हूण आमी मागता. दुगांय हात सोडा. तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा. हे जिवीत भुरगीं बाळां कुठाम सगळे फावो केल्ल्या बाळकाची सूख अर्घां जावन सांगता मागया. ए बोव दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ले दोडो उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांच्या इमाची मोरीफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सवस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. बाळका जेजूच्या आशिर्वादाक आमकां सामी तयार करया. सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं.
तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखोव, तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जी येता आनी राज करता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजू पाळका आमचेर बेसांव घाल, आयक आमचे मागणे. 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 मागा आनी तुमी घेतेल्या, बासायले सुमिया तुवें. मागा आनी तुमी घेतेल्या, बासायले सोमिया तुवें. घेवन आयल्या येरीते हात, धाड आमकां तुजे कुरपे सोवें. घेवन आयल्या येरीते हात, धाड आमकां तुजे कुरपे सोवें. जेजू पाळका आमचेर बेसांव घाल, आयक आमचे मागणे. 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 आमच्या दुस्मनांतले बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.